आमच्या एज फार एज हे गव्हर्मेंट इज कन्सर्न फॉर लास्ट 4.5 years ह्या गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ कीन इंटरेस्ट इन डेव्हलपमेंट. ह्या गव्हर्मेंटान प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत डेव्हलपमेंट कसो करचो हें दाखोवन दिल्लें आसा. मागीर ती ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं किंवा आमच्या फेवरेबल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, थंय काम करता आसतना आमी इतलें सुद्दां पळोवना की तो बाबा ऑपोजिशन आसा आमी काम करप ना. आमी प्रत्येक वार्डांत, प्रत्येक पंचायतींत, प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या वार्डांत, मागीर तो ऑपोजिशन आसूं किंवा आमच्या सायडीचो आमदार आसूं किंवा ती पंचायत आमची नासल्यार सुद्दां आमी तें काम केल्लें आसा. PWDच्या मार्फत जेन्ना तुमी इतलें डेव्हलपमेंट इतलें हेल्प केलां, एनी स्कोप इज लेफ्ट फॉर ऑपोजिशन टू रेज इश्यूज? रेज इश्यू म्हणजे ऑपोजिशन रेज करता ते इश्यू खंयी रेज करूं येता ऑन एनी बेजीस. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मांडवी ब्रीज चल्ला. मांडवी ब्रीज चलता आसतना त्याच्या सायडीच्या रस्त्यार उदक येतलें, त्याच्या सायडीचे रस्ते खराब जातले, पूण ते लक्षांत घेनासतना कोण कोण आपले पब्लिसिटी जावपाक जाय म्हणून पब्लिसिटी करता. ताका खूब पावस पडले बरोबर कितली मोठी गटारां आनी कितली बरी गटारां आसा ती जर चोक जाली जाल्यार तें उदक खंय तरी फुकतलेंच. त्या खातीरूय बोवाळ घालता. सो हे बारीक सारीक गोश्टी घेवन म्हाका दिसना स्टेटींत डेव्हलपमेंट कमी जातलो असो किंवा ताजो हे इफेक्ट गव्हर्मेंटाचेर जातलो. लास्ट क्वेश्चन, आर यू ऑल्सो इन फेवर ऑफ हॅव्हिंग अनदर असेंब्ली सेशन इन नोव्हेंबर? डेफिनेटली अजून आमचो टायम आसा. आमकां जे विंटर सेशन आसा तें अजून जावपाचें आसा. हें आमचें रेनी सेशन आनी मेन बजेट डिस्कशन सेशन जें आसता तें आतां आसता. आनी आमकां अजून जवळ जवळ म्हज्या म्हायती प्रमाणे 8 म्हयने इलेक्शनच आसा. इलेक्शनाच्या 2 म्हयने पयलीं पर्यंत आमी मेजॉरिटी असेंब्ली घेवं येता. आनी त्या खातीरूच म्हाका तरी दिसता जर इलेक्शन डिक्लेअर जालें ना नोव्हेंबरान जाल्यार आमकां असेंब्ली घेवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. सो म्हजो पक्ष म्हणल्यार तुमी यू ऑल आर नॉट इन अ हरी टू हॅव इलेक्शन्स अर्ली? म्हाका तरी गरज ना, कारण आमची कामां आसात. लोकांनी कामां करून घेवपाक जाय, आमी लोकांची कामां करपाक जाय. उरले ती सगळीं कामां करून आमी जे लोकांचेर एक विश्वास आसपाक जाय तो विश्वास घेवनूच लोकां पर्यंत वचपाक जाय.